एक राखी सैनिकां खातीर ही आगळी वेगळी कार्यावळ मंगळारा दिवचली जाली। चैतन्य प्रतिष्ठानच्या सहकार्यान केशव सेवा साधना संचलित विशेष भुरग्यांच्या शाळेत ही कार्यावळ आयोजित केली। या कार्यावळीत विशेष भुरग्यांसयत वेगवेगळ्या शाळांच्या भुरग्यांनी निवृत्त सैनिक दत्तप्रसाद पंडित हांकां तशेंच हेर मानेस्तांक राखी बांधली। वेगवेगळ्या शाळांनी सैनिकां खातीर तयार केल्ल्यो राखीव चैतन्य प्रतिष्ठानाचे प्राचार्य आशीर्वाद मराठे हांचे कडेन दिल्यो। हे सगळे चित्र दिसती पडटा की खंयच्या परिस्थितीन ते जवान आमचे रक्षण करता। आमचे किसान भाव खंयचे परिस्थितीन अन्न उत्पन्न करता आणि आमच्या देशाक पोसता। इतकेच न्हू, आमी भायरूय देशाक धाडटा, आमी निर्यातूय करता। पण ह्या किसानांचो आणि ह्या जवानांचो आदर राखा पूर्णपणे। हे जर दोन घटक ना जाल्यार आमचे कांयच उपयोग ना। आमकां जगयणारे आणि आमकां राखणारे एके वटेन आसा कृषक, कृषक म्हणजे शेतकरी, आणि एका वटेन आसा रक्षक, रक्षक म्हणजे आमचे जवान आसा। जवानांची मनस्थिती काय मागना त्या देशा कडेन, ते कांयच मागणे ना। ते म्हणटा हे मातृभूमी माझी सेवा आसा, ते तुझ्या चरणी आमी अर्पण केल्ली आसा, आमकां कसलीच अपेक्षा ना। म्हाका नंदनवन मेळचे, म्हाका आनी कितें मोठें मेळचें काय ना। हे शरीर आसा ते तुझ्या चरणी पडचें आनी तुजी सेवा जावची, तुज्या रक्षणा खातीरूच आसा, कारण तुजे हवेन वाडलेलो आसा हांव।